79 इंडिपेंडन्स डेच्यो सगळ्यांक सगळी भेटयता. आयज आमचो 79 इंडिपेंडन्स डे आनी ह्या दिसा आमी सगळे एनएसयूएस स्टुडंट आसा तांचे फेलिसिटेशन दवरपाचें थारायलां. आनी ह्या फंक्शनाक आमचे मदीं हाजीर आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर, आमचे सरपंच गिरी सरपंच शिवमराव देसाय, नेरूळ सरपंच राजेश कलांगूटकर, ह्या गांवची सरपंच नीता पेडणेकर, सांगोळ्या गांवची सरपंच नीता कानोळकर, तालिगांवचो सरपंच लुकास, आमचे नॉर्थ गोवा BJP सेक्रेटरी रमेश गाडीबाई, ह्या तालिगांव मतदारसंघाचे अध्यक्ष गौरेश, आमचे डेप्युटी सरपंच कुल्यान गांवचे आनी म्हजे मित्र अजय गोवेकर, फुडें पडलेले सगळे स्टुडंट, प्राऊड पेरंट्स आनी सगळे बेनिफिशरी, सगळे प्रेस भाव आनी सगळे भावना आनी भयणीनो, म्हाका दिसता आयज एक गर्वाची गोश्ट आनी दोन आयज गजाली सेलिब्रेट करता. एक आमचो 79 इंडिपेंडन्स डे आनी ताचे बरोबरूच आमच्या संस्कृती जी रमेश भाईन सारके उतरांनी बरें हें केलां, आमची नखेत्रां, आमची माणकां आमी आयज तांकां फेलिसिटेट केला. म्हाका दिसता तेंच्या बरोबर जे प्राऊड पेरंट्स आसा तांकांय सगळ्यांनी आपआपल्यान क्लॅप मारपाची गरज आसा आनी तेंचे आमी आयज म्हाका दिसता गर्व करपाची गरज आसा. आमी जेन्ना आमचे फुडले देश, आमचे फुडलो देश जेन्ना आमी सुपरपावर जातले अशें म्हणटा, म्हाका दिसता आयचे जनरेशन, आयची भुरगीं जेंच्यांनी भरपूर हार्डवर्क करता, जेंचे डेडिकेशन, सॅक्रिफायस, हार्डवर्क हे करून आयज ती म्हाका दिसता मॅटेरियल जाल्लेली आसा. आनी तेंच्या बरोबर तेंचे पेरंट्स आसा, तेंच्यांनी तितलोच हार्डवर्क, तेंच्यांनी तितलो सॅक्रिफायस आनी तितलेंच डेडिकेशन दिलां. तेंचे स्कूल आयज, तेंचे स्कूल टिचर्स, तेंचे स्कूल आयज तेंचे बद्दल प्राऊड आसा. हांव फक्त तांकां सांगूंक सोदता की हांगा अजून म्हणजे ते अचिवमेंट जे आसा हे पुरे जावंक ना आनी खुबशी फुडली वाटचाल आमकां करपाक जाय. ताका लागून फुडली जे SSC जाला तेणें 12थाक बरी मार्क्स काडपाक जाय, जेंचे 12th जाला ते फुडें वचून ग्रॅज्युएट जावन मास्टर्स करपाक जाय, बरोबर आपलो कॅरियर तेंच्यांनी चूज करपाक जाय. आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता कोण डॉक्टर जातले, कोण इंजिनियर जातले, कोण पॉलिटिशियन जातले, अशे विविध क्षेत्रांत आपली भुरगीं फुडें वतलीं. पूण इम्पॉर्टंट सगळ्याकून बरी जे फावंडेशन आसा आनी म्हाका इतली मेरिटियस स्टुडंट्स आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा हेजे बद्दल भरपूर गर्व आसा. आयज ज्या तरेन आमचे फ्रिडम फायटर जावं, आमचे सोल्जर जावं, तांकां आमी उगडास करपाक जाय, तेंची सॅक्रिफायस आमी उगडास करपाक जाय. त्या प्रमाणेच आयज म्हाका दिसता सेकेंड आमचे जे हें आसा जे आमी म्हणजे स्टुडंट जे आसा तांकांय आमी मना काळजांतल्यान आमचो फूल ग्रूप जो आसा तांकां आमी मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हांव आसूं, म्हाज्या पंचायती आसूं, म्हाजे जिल्हा पंचायत मेंबर आसूं, आमी सगळ्या भितर क्षेत्रांनी आमी डेव्हलपमेंटाचे उलयतात. पूण म्हाका दिसता एड्युकेशन सेक्टर हो सुद्दां एक इम्पॉर्टंट सेक्टर. ज्या तरेन आमी आमची जितलीं स्कुलां आसा आनी स्पेशली म्हाका दिसता आमची रुरल एरियेन जी स्कुलां आसा आमी तांकां सुद्दां जे तरेन म्हणजे आमचे कडेन कितें आसा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट आसूं, स्मार्ट बोर्ड्स आसूं, जावं तांकां लागून कितें गरजेचे वस्तू आसूं ज्यो आमी तांकां प्रोवायड करीत आसा. एड्युकेशन सेक्टर बांदपाची जर फुडले आमचो देश फुडें वतलो, जर फुडलो आमचो देश सुपरपावर जातलो जाल्यार म्हाका दिसता एड्युकेशन सेक्टर स्ट्रॉंग जावपाची गरज आसा. आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी जे हांवें आमच्या सगळ्या पंचायतींनी, पंचायत मेंबरांनी आनी तुमी सगळ्यांनी हेजेर काम करपाक जाय. आनी हे फुडें काडपाक लागून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी मेहनत करपाक जाय. आयज एक प्राऊड फिलींग आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आयज आमी फेलिसिटेट करून पावले. अशेंच फुडली तेंची वाटचाल आसा तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. तेंचे पेरंट्स आहा तांकां हांवें एकदां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. आनी फुडली जी वाटचाल आसा ही बऱ्या तरेन जातली. आमी एवरी इयर आमच्या भुरग्यांक फेलिसिटेट करता. इम्पॉर्टंट कितें आसा ती कितली मेहनत केली आनी फायनली आमी तांकां सर्टिफाय करपाची गरज आसता. तेंचे रात दीस चालू स्टडी करता, तेंची सॅक्रिफायस आसता, हार्डवर्क, डेडिकेशन आसता. हे सगळे जातकूच ते पास जाता तेन्ना सर्टिफाय करपाचें सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसता. तांकां फाटीर हात दवरून तांकां तेंची शाबासकी दिवपाची गरज आसता. तें आमी आयज हांगा कार्य केलां. कित्याक हांकां पळोवन हेंची फाटली जी जनरेशन आसा, हेंची फाटली स्टुडंटां आसा, ह्या भुरग्यांक पळोवन तांकांय प्रोत्साहन मेळटा. तांकांय दिसता की आमी शिकचे, आमी आमच्या आवय बापायचें नांव वयर करचें, आमकांय स्टेजीर वचून आमकांय फेलिसिटेट करचें. आनी म्हाका दिसता तांकां सुद्दां एक प्रोत्साहन मेळटा. ताका लागून आमी एवरी इयर हो फंक्शन आमी आमच्या ऑफिसा कडेन आमी घडोवन हाडटा. आनी एकदां तुमकां सगळ्या प्राऊड पेरंट्सांक आनी सगळ्या स्टुडंटांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करून तशेंच सगळे पंच मेंबर आयज
जे स्वतंत्र दिनाचे 78 वर्सां सोंपोवन 79 हितून आमी पावल घातलेले आसा आणि या देशाची उदरगत आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच्या हाती सकयल या देशाची उदरगत जायत आसा. तशेंच आमचे जे सैनानी सोल्जर्स हे सुद्धा आमच्या देशाचे रक्षण करता आणि त्या रक्षणा खातीरूच आयज आमकां हे बरे दीस पळोवपाक मेळटा. आयज आमच्या आमदारान ह्या गांवची उदरगत करता करता ताका जे आमचे स्टुडंट्स भुरगे आसा जे शिकता त्यांच्या खातीर सुद्धा कितें करचें अशें ताच्या मनान येयलां आनी प्रत्येक वेळी तो उदरगती बरोबर एज्युकेशनाक सुद्धा म्हत्व दिवन त्या भुरग्यांचो सन्मान करता. तशेंच जे डॉक्टर्स आयज त्यांचो सुद्धा सन्मान जाल्लो आसा. तो प्रत्येक वेळी आपल्या तरेन हे जे लोकां खातीर कितें करपाक जाय तो सदांच एक पावल फुडें मारून आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदरगती बरोबर लोकांचे जे कसो सन्मान करपाक जाय, कोणाक कसो हातभार लावपाक जाय हे सदां तेच्या ध्यानान आसता. आमकां तो करीत येयल्लो आसा. आयज ह्या स्वतंत्र दिनाच्या निमतान तुमच्या सगळ्यांचे तेणेन आसा सगळ्यांचे सत्कार केल्लो आसा. तुमकां सगळ्यांक परबी दिता. तशेंच तुमकां जे तुमचे पेरंट्स आसा तांकांय परबी दिता. कारण पेरंट्सा शिवाय भुरग्यांक फुडें वचूंक मेळना. तशें ते टिचर्स आसा टिचरांक पसून सदांच आपल्या पेरंट्साचो टिचरांचो मान राखचो, बरें फुडें शिकची अशें म्हणटा. मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. गांव पण ह्या गांवांत आमी दाखयलें की समाजातल्या सगळ्या स्तरांतल्या भुरग्यां कडेन एक कॅपेसिटी आसा टॉपर जावपाक. थोडे टॉपर जाल्यार फ्रेंचान गोंयांत फर्स्ट येयलो, दुसरो ऑर्थोपॅडीक सायन्सान फर्स्ट येयलो. अशें ह्या भुरग्यांचो आमकां खूब खूब अभिमान आसा. आमकां दिसलें की आमचे साळगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ही रत्नाची खाण, भांगराची खाण. हे भुरगे आसात ते आमचे पोल बॅरर्स आहात. फुडली पालखी फुडें व्हरपी आसात. आमच्या गांवांक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी वयर काडपी आसात. हेच भुरगे फाल्यां डॉक्टर जातले, इंजिनियर जातले, टिचर्स जातले, सायंटिस्ट जातले आनी खूब कितें कितें तरी जातले. ह्या भुरग्यांक म्हाका एकूच सांगिचें दिसता की तुमकां लागून जेंच्यांनी त्याग केला, तुमकां जेन्ना दोळ्यांक जी काळी वर्तुळां येयली तशी त्या आवय बापायनूय काळी वर्तुळां काडल्या. तांकां तुमी केन्नाच विसरूं नाकात. तुमी समाजाक केन्ना विसरूं नाकात. तुमच्या टिचर्सांक केन्ना विसरूं नाकात. तुमी गांवांकूय घेवन फुडें वचात. तुमी सक्सेसफूल जातले हितून मातूय दुबाव ना. आनी शिक्षणा बरोबर तुमी एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आसात तितूनय तुमी लक्ष घालात. तें बी इक्वली इम्पॉर्टंट आसा. तुम्ही समाजातल्या दुबळ्यांचे पासून दुःख समजून घ्या. त्यांच्या आदाराक तुम्ही उभे राहात. अन्याय विरुद्ध उभे रावपाक करात. तुम्ही तुमचे कडून खूप खूप समाजाची अपेक्षा आहात, तुमच्या टिचर्सांची अपेक्षा आहात आणि तुमच्या पालकांच्योय अपेक्षा आसात. मुख्यमंत्री रिलीफ फंड जशें आमच्या कंपेरान सांगलें की मुख्यमंत्री आसा जावं सरकार आसा तो अंत्योदय योजना सगळ्यांच्या सारको समाजातल्या कमीत कमी घटका कडेन पासून पावता. हें आयजूय दाखोवन दिल्लें आसा. आनी हें पावतना जाती धर्माचो केन्नाच विचार करिना, सगळ्यांच कडेन पावता. आमकां अशा मुख्यमंत्र्याची आनी सरकाराची आमकां खूब अभिमान आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.